Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. नवे शैक्षणिक धोरण चालीक लावंक सरकार जायते यत्न करता. अंदू सावन सगळ्या वर्गांक NEP लागू ते विशीं जागृताय करूंक स्टेक होल्डरांच्यो समस्या जाणून घेवंक गोंयभर ओरिएंटेशन कार्यावळी. आणि ह्या वर्साक जे फुडले येता ते एकाडेमीक इयर आसा ताका 1st to 8th सगळ्याच ग्रेडींग नवे टेक्स्टबूक लावन NEP लावपाचो सर्क्युलर ऑलरेडी इश्यू जाला. सो ताची बद्दल NEP बद्दल डिटेल माहिती जी सगळ्या मॅनेजमेंटा पर्यंत सगळ्या PTA पर्यंत आणि तांच्या मार्फत सगळ्या पेरेंट्सां पर्यंत पावची अशें एक उद्देश धरून तालुका वायज आमी ओरिएंटेशन स्टार्ट केलें. वी स्टार्टेड फ्रॉम केपें तालुका कुशावती डिस्ट्रिक्टाच्या आणि 12 तालुका आमी कव्हर करून आयज बिचोले तालुक्यान आमी तो प्रोग्राम सगळो कंक्लूड केलो. प्रत्येक तालुक्यान आमकां खूब ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स आयलो. सगळे कडेन पार्टिसिपेशन वॉज मोर दॅन 1000. म्हाका दिसता टोटल 1270 स्कूल आमचे कडेन एनरोल जाली. आमी गुगल फॉर्म धाडून तांचे एनरोलमेंट घेतिल्लो आणि 10,000च्या वयर आमकां एनरोलमेंट आयलो. सो इतले लोकां पर्यंत आमी पावली ह्या प्रोग्रामाच्या मार्फत. आनीक खूब कडेन खूब बरे प्रश्न आयले, खूब रिलवंट प्रश्न आयले. ते तांची उत्तरांय आमी जितली दिवपाक शकताली तितली दिली आणि त्याच्या बरोबर जी सजेशनां आयली तीय आमी नोट डावन करून घेतली. सो खूब बरो रिस्पॉन्स आयला आणि म्हाका दिसता जेन्ना असो परत कितें चेंजीस जातले तेन्ना आमी अशाच तरेन मॅनेजमेंट PTA किंवा टीचर्स सगळ्या कडेन पावपाचे प्रयत्न करतले. तो आमी 2 सेशनां पयलीं घेतात. पयली एक म्हणल्यार सगळ्या पेरंट्सांक NEP म्हणल्यार कितें हे व्यवस्थित समजावून सांगतात. मागीर पालकांची भूमिका कितें हे सांगतात. ताजे उपरांत 2 वरां आमी प्रश्न घेतात आणि सगळ्या तरेचे प्रश्न आमी हांगा घेतात. त्यामुळे इतलो ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स आसा. पेरंट्स इतले एप्रिशिएट करतात कारण तांकां नाजाल्यार केन्ना संदी मेळूना की डायरेक्ट प्रश्न विचारपाची. आणि हांगा कशें आसा मशिनरी तुमचे कडेन आसा म्हणजे सरकार तुमच्या दारी जो उपक्रम आसा हांगा मशिनरी तेंचे कडेन येता. सो तालुका वायज घेतले. त्यामुळे म्हाका दिसता की आतां पर्यंत आमी टीचर आनी हेडमास्टरां कडेन इंटरेक्शन केलां पण हो जो उपक्रम केलो तेच्या उपरांत खूब एक पॉझिटिव्ह मॅसेज वतलो आणि नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी नवीन शिक्षण धोरण जी अंमलबजावणी आसा ती खऱ्या अर्थान आतां सक्सेस जातली हेतून तिळ मात्र शंका ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.